कदंबा ड्रायव्हरांच्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हूण मागणी घेवन कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान श्रमशक्ती भवना भायर एका दिसाचे हंगर स्ट्रायक धरला। कामगारांची बढती, ट्रॅफिक कंट्रोलरांची नियुक्ती तशेंच कदंबा इलेक्ट्रीक बशींचे मेंटेनन्स कदंबान करचे अश्यो साबार मागण्यो फॉन्सेका हांणी केल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काल आमचो एक महामेळावो जालो कदंबा कामगारांचो आनी त्या वेळार हांवें एक उलो दिलो, सांगलें की हांव 24 तासांचो उपास करतलो म्हणून। सो तो 24 तासांचो उपास म्हाजो रातच्या 10 चालू जालो काल आनी तो आजुनूय चालू आहा आनी आयज रातच्या 10 म्हजो उपास 24 तासांचो काबार जातलो। पण हो उपास हांव कित्याक करता जाल्यार तेज्या फाटल्यान कांय तरी विचारसरणी आहा, कांय तरी एक शास्त्र आहा, म्हणल्यार द फिलॉसॉफी यू कॅन से। तो फिलॉसॉफी म्हणल्यार पयल्या स्वातेर ह्यो हंगर स्ट्रायक एक जागृताय हाडपाक सगळ्या कदंबा कर्मचाऱ्यां मदें आनी लोकां मदें, आम जनते मदें, कित्याक आयज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जो माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग रावजी राणे ताणें 1918 स्थापन केल्लो, त्या वेळार थोडेच बशी आसलेल्यो। आयज हे कदंबा कॉर्पोरेशन कितलीशीं वर्सां म्हणल्यार मोर दॅन 60 years, more than 45 years ह्यो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन चलता। ह्यो जर चलता ताचो श्रेय कामगार वर्गाक वता, कामगारांक वता, कित्याक जेन्ना नॅशनलायजेशन ऑफ कदंबा जालो आनी ट्रायंग्युलर रूट जालो ताची भुमिका आनी ताच्या फाटल्यान कामगार ठामपणे रावले आनी कदंबाचे संरक्षण करपाक वावरले। आपलो 5th पे कमिशनाचे जे पळय डिमांड आसलेले ते सुद्धा फाटी दवरले। नॅशनलायजेशन ऑफ कदंबा जाता पर्यंत ऑल द ट्रायंग्युलर रूट आनी तेका लागून आयज कदंबा संरक्षीत आहा म्हणपाक जाता। त्याच बरोबर आयज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या कर्मचाऱ्यांनी दोळ्यान तेल घालून राखपाक जाय आपले कॉर्पोरेशन। ह्यो लोकांचो कॉर्पोरेशन, पब्लिकेचो कॉर्पोरेशन, गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ह्या कॉर्पोरेशनाक आमी सांबाळपाक जाय। त्याच परी आमी कितलेशे रूट माझी बस स्किमा अंडर हाडल्यात। there are around 57 buses काणकोण, केपे, सांगे। We don't like this Maji bus scheme because good money is being spent on them of Kadamba. Kadamba is subsidizing private contractors. So teka lagun आणि सर प्रॉब्लेमाक लागून आमची मेंटेनन्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसी भायर दिता आउटसोर्सिंग। We want maintenance of Kadamba buses to be done, electric buses to be done in Kadamba. So हे सगळे प्रॉब्लेम आहात। New appointments have to be done of traffic controllers, promotions have to be done. All these issues are there, these ज्वलंत issues आहात। तेका लागून माझी एक साक्षी कशे कामगारांक एक विटनेस कसो I am on a hunger strike 24 hours. I am on hunger strike. I don't know whether my colleagues are on hunger strike. They need not be, because I am on hunger strike. I have never requested them, because it's very important that we are doing our action. This is a very small gesture on my part, nothing big.